2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना। गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपांत येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्लो दावे पुरायपणान चुकीचो आनी दिशाभूल करपी आसा। विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले। सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडीचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां। काँग्रेसी बरोबर 2027 ओ फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो। बीजेपीन जॉइन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना। बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा। आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा। सो दामू नायकाक सडनली स्वप्ना पडली हो स्टेटमेंट काडपाक। तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्ला सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना, कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर। ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट, ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना। तो पळय बऱ्या भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक। म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला, कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक। पूण गोंयकार पिशे ना। गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा। आनी गोंयकारांक चड करून फातोर्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठ्ठात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात। ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात। हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारोवन। आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावना पूण येतलो म्हणून हांव ताका रावलां। ताजे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके बारा बिरेस्तार करपाक तयारी आहा। ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या। गोंयकार पिशेनी आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक। ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले। आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्लीं दिगंबरान, ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिलना म्हणून। ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना, कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार। पूण दामू नायकाक ती आहा। दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही, दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो, जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून। सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता। दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर पीडीएन एप्रुवलाक आयलो। नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून। सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता। दामूची चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता। आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या, रस्तो पॅरलायज करूया फातोर्डा, पॅरलायज करूया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया। असा गट जाल्यार उलय म्हणटा।